रामा काणकोणकाराक पुलीस सुरक्षा दितले, ताचेर हल्लो केल्ल्या सगळ्यांक धरून भितर उडयतले। पूण रामाचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्या फाटल्यान ज्या मास्टरमाइंडाचो हात आसा ताका धरपाविशीं मुख्यमंत्री मात वग्गी राविल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची ताच्या सरकारी बंगल्याचेर भेट घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो। मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्या उपरांत आंदोलक फाटीं सरले। सगळ्यांकडे उलो मागता की तुम्ही घरा बसून रावचे ना, सोमाराक सगळे भायर सरा आणि मिनिस्टर असं इन्वॉल्व माझे नाव येवपाक जाय। रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्यात जांचो हात आसा ते सगळ्यांक धरतले। रामाक हॉस्पिटलात तशेंच ताच्या घरा पुलीस संरक्षण दिवपाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मान्य केले। ह्या हल्ल्यात जांकां धरल्यात तांचे फोन कॉल ट्रेस करपाचे काम सुरू आसा, पूण हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरपाविशीं मुख्यमंत्री कितेंच उलोवंक नाशिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले उपरांत विजय उलयतालो। मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले उपरांत आंदोलक फाटीं सरले। मेन म्हणजे तो डिमांड आसा की मास्टर माइंडाक एक्सपोर्ट करूंक जाय आनी मास्टर माइंडाक घेवूंक जाय। जर ताजेर धरून ताजेर एक्शन जाली ना जाल्यार आमी एज्युकेशन चालू दवरतले, हो पयलो डिमांड। दुसरो म्हणल्यार आमी NSA तांचेर लावपाक लायल्या, NSA रिप्रोमिगेट करपाक लायल्या आनी हे एक्यूज जे धरल्या तांचेर NSA लाय म्हणटा। तिसरें म्हणल्यार आमी एक टास्क फोर्साची डिमांड केला, टास्क फोर्स दॅट वील प्रोब द क्रिमिनल पॉलिटिकल लिडरशीप नेक्सस। कित्याक हें सगळें जाता तें राजकारण्याच्या फाटल्यान तांचो रोल आसा आनी ताचे खातीर हो टास्क फोर्स जावचो म्हणून म्हणटा। चवथें म्हणल्यार रामा काणकोणकाराक पुलीस सेक्युरिटी 24 आवर्स ताका फॅमिलीक आनी ताका ही दिवंक जाय, ताका रिएश्युअर करूंक जाय। आमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागलें की ताणें वचून रामा काणकोणकाराक आतां मेळचें म्हणून, कित्याक एक मनीसपण म्हणून सगळे मनीस जे गोंयकार आसात, गोंयांतूच न्ही गोंयचे भायर आसात, तांचे पसून कलेक्टीव कॉन्शियस आज हाल्ला हे कितें काय म्हणून, हे मनशाक अशें करप काय म्हणून। सो आमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागला की ताणें वचून तें करचें म्हणून। पुणून धर ते एक्यूज धरनात बाय संडे इवनिंग जाल्यार आमचें एज्युकेशन इन डिफरंट फॉर्म्स चालू उरतलें। सो सीएमान कितें जालां, ही इज एग्रीड ऑन द टास्क फोर्स, ही इज एग्रीड ऑन द NSA, ही इज सेट 307 आपल्यान सेक्शन लायला, तडीपारूय आपूण करता, ताका सेक्युरिटी आपूण दिता, पूण मास्टर माइंडाचे हाजेर ते वचून शिरकना। आणि सीएमान एश्युरन्स दिला whoever the mastermind is behind this, he will be bought. तेंगेलो फोन क्रश केलेलो हा हुई, so they are supposed to send it for forensic आणि मागीर ते डिटेल्स बी काटले। whoever at that point of time calls बी केल्ले तेंका हुई सगळ्यांक अपॉइंट हाडटले आणि तेंका सोडपा दिवपा नाही, हुई बेल जावपाची तेंची ना। and whoever are they behind this, जाऊन ते 100 जाणां अपॉइंट हाडले म्हणून सांगला। सोडचे ना रे सोडचे ना, जिकले बगर सोडचे ना, 1-2 बीजेपी को फेक दो, प्रमोद सावंत रिजाइन दी अशो घोषणा दीत जागृत गोंयकारांनी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्याचो निषेध केलो। आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा घेतले उपरांत राजकीय फुडारी, सामाजीक कार्यकर्ते आनी जागृत गोंयकारांनी आपलो मोर्चा पुलीस मुख्यालया कडेन गुंडायलो। पुलीस मुख्यालयात DGP मेळूंक नाशिल्ल्यान थंयच्यान तांणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सरकारी बंगल्याचेर वचपाचें थारायलें, पूण पुलिशेन तांकां आझाद मैदाना कडल्या जंक्शनाचेरूच आडावन धरपाचो यत्न केलो, पूण पुलिसांक कुशीक काडून आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या कडेन वचपाचें सोडून भाजपा कार्यालया कडेन धांव मारली। भाजपा कार्यालया कडेन बोवाळ घातले उपरांत तांणी चर्च स्क्वेअरा कडल्यान मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यात वचपाचें थारायलें, पूण आल्तिनो वचपाच्या रस्त्यार ते ठाण मांडून बसले। हांगा एक कांयच जायनाशें दिशिल्ल्यान तांणी पोरण्या सचिवालया कडेन धांव मारून मुख्य रस्तो आडावन धरलो। रस्तो आडावन धरिल्ल्यान सुमार वरभर तरी येरादारी आडखून पडिल्ली। रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्या फाटल्यान राजकीय फुडाऱ्याचोच हात आसा, ना जाल्यार सोपेपणान हो हल्लो जावचो नाशिल्लो। ताका लागून जे धरल्यात तांचे फोन कॉल तपासून ह्या हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक अटक करपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार, अमित पाटकार आनी हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी केली। This incident
असॉल्ट रामा काणकोणकाराचो हो सेकंड अटॅक तेजो तेणे वॉर्निंग दिल्लो तिसरो आनी एक गजाल हांवें सकाळीं म्हाका कळयलें की 3 जाण अक्युज्ड आहा हे केसीन ते आतां बेलीचे सोडलोले म्हणून फाटीं आनी दुसरी केसीन बेलीचे सोडलो जाल्यार कंडिशन ऑफ बेल आसता म्हूण इतलो दम येवपा तांकां इतलो पावर आसपा तांकां इतलो कॅपेसिटी आसपाक एक गॉडफादर जनरल म्हणून आसपाचो कोण तो गॉडफादर जनरल मिनिस्टर आहा तो तेजें नांव पुलिसीन काडूंक जाय एक क्लियर मेसेज टू दिस बीजेपी सरकार की ही हुकुमशाही ही दादागिरी ज्या पद्धतीन तुम्ही हे हायर्ड गुंडा आणि हे गुंडा चोड या कॅबिनेटान आसात त्या कॅबिनेटाच्या या गुंडांनी आज ज्या पद्धतीन बाब रामा काणकोणकाराचेर अटॅक केलो कालच्या दिसाक जेन्ना बाब रामा काणकोणकार सांगतालो हॉस्पिटलान रोगता व्हांवताली दोड्यांनी मार बसलेलो बायल रोटाली सगळे आख्या बॉडीचेर तेगेले जे मार्क्स जरी तर चयल्यार इवन हिज प्रायव्हेट पार्ट्स दे हिट देम इन अ वे टू शो अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस गोंयकार्स आज आमी गोंयकार म्हणून हा कसली पॉलिटिकल पार्टी आमकां हिंगा लागोना आज गोंयकार म्हणून जेन्ना आमी मुखार सरल्या तेन्ना आमी चिंतपाक जाय आमचो भुरग्याचो फुडार आमचे भुरगे आज जेन्ना ह्या गोंयांत सेफ आसा काय कितें जेन्ना कोण सत्या खातीर उलोवपाक सोदता सत्याच्या मार्गान वचपाक सोदता त्या मार्गाचेर वयता जाल्यार आयज हो जो बीजेपी सरकार आसा हो तेंचेर हल्लो करता कारण कितें आसा कित्याक जेन्ना एक अटॅक जालो आनी तेजे अटॅक जाल्या नंतर अरेस्टूय केले तांकां सोडले आनी परत तेच मनीस परत अटॅक करता म्हळ्यार हितून कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता बाब रामा काणकोणकाराचेर जो अटॅक जाला हो आज प्रत्येक गोंयकाराचेर अटॅक जाला आणि रामाचेर अटॅक कित्याक जाला कित्याक रामा गोंय वाचोवपाक लागून उलयता जर तर खंय दोंगर कापले जाल्यार थंय रामा उबो आसता रस्त्यार फोंड पडले जाल्यार शंकर पळची आनी रामा काणकोणकार मुखार आसता म्हाका दिसता आज हो डेमोक्रेसीचेर अटॅक आसा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही